सगल्यांक माई मोगाचो नमस्कार। हांव कार्मीन लुकास तुमचे मुखार घेवन आयलां एक लेख। परंपरा सांबाळुया। आदल्या काळार आमच्यो परंपरा आमी कशी सांबाळटाली आनी आतांच्या काळार ह्यो कश्यो चलतात त्यो। हो लेख बरोवपी सेझर बाब डिमेलो। तर आयकुया परंपरा सांबाळुया। कोंकणी उलोय लंडन फुलोय। घुंवता मरे वाट आमकां दिसना, घुंवता मरे वाट आमकां दिसना। हें सांजवाचें गीत संवसारभर घुंवता। भुरग्यापणांत हांवें आयकल्लें हें गीत आजुनूय आयकोंक मेवता। भुरग्यापणांत सांजवाच्या फेस्ताक वर्साच्या वर्साक वचपाक नवो विस्तीद घालून नवे मोचे नवे मे घालून म्हजी घरचीं म्हाका फेस्ताच्या मिसाक व्हरतालीं। व्हडलें धोबाजीक फेस्त जातालें। अशेंच एक देम भितर सोदतना भायल्यान ब्रास बँड वाजयताले। तें आयकोन कुपासार चलतना हांव म्हजीं पावलां मारतालें। थोडो वेळ त्या मुजगा सांगाता रावन उमेद येताली आनी मोतीन चिंततालें हांवूय एक दीस मुजगेर जातलें म्हूण आनी फेस्तां परबो तियात्र वाजयतलें। पूण फाटीं सोदतालें कित्याक एकूय चली दिसनासली वाजयता ती। पूण पळोवंक गेल्यार आतांच्या काळार फेस्तां जावं तियात्र चेडवांच वाजयलोलीं दिसतात। हें पळोवन हांव खूब दुखी जाता। दिसलें हांवूय मुजगेपण शिकूंक जाय आसलें म्हूण। फेस्त सोंपतूच पुरसांवान वांटो घेतलो आनी सारकें फाटल्या मुजगा फाटल्या सांगाताक कुपासार चल्लें। दिसतालें हांवूय दोळार बडी मारची। फेस्त सोंपतूच परत हांव ते तोडाक आयकोपाक रावलें आनी हेर भुरग्यां सांगाताक मिसळ जालें। पायन पायन काडयो बोडयो खाजीं घेतलेलीं तें खालीं आनी म्हज्या फेस्ताचे कपडे काडून सादो विस्तीद घालून हांव फेस्ताच्या पिरजेतीगेर गेलें। परत तांगेरूय तेंच ब्रास बँड वाजयताले। पूण थंयसर मात सी आल्वारीस आनी स्टार ऑफ आरोसीचें गीत सांजवां घुंवता मरे वाजयताले। तें गीत इतलें नावदीक जालां तें आजून पर्यंत ते फेस्ताक आयकूंक मेळटा। त्या फेस्ताक हांवें केन्नाच पळोवंक नासले तसले देखावे पळयले। कसो जावंय आपले व्हंकलेगे घारा परतता। व्हडलें पुरसांव काडून माथ्यार कपेलां घालून हातीन जिन्सा तोरेचे जिनस घेवन नाचोन उमेदीन आपल्या ठिकाणार येतालीं। उपरांत जावंय बांयत उडकी मारताले आपल्या इश्टां सांगाताक। ही परंपरा आजुनूय दिश्टी पडटा कांय जाग्यांचेर। पूण आतांच्या काळार पयशे करपाचे धंदे चलतात। हॉटेलांनी ही परंपराचो बदल करून सोडला। बांयचे सुवातेर स्विमींग पुलांत उडक्यो मारतात। नॅचरल पावसा जाग्यार रेन डान्स आर्टिफिशियल तयार करतात। जिन्सावार खेळ खेळयतात आनी असो आमच्याच पयशांचो इबाड करतात। चिंतल्यार एक सुवातेर बरें सेफ्टी आसता। नाजाल्यार आयज काल बांयत उडकी मारून कितल्या जाणांचो जीव सोंपला। भुरग्यापणायलो उगडास काडल्यार उमेद येता। ते घारांत रांदलेलें जेवण एकदम घोस्ताचें। दुकराचें गायेचें कोबयेचें आनी बोकड्याचें प्रात पळोवन तोंडाक उदक सुट्टालें। पूण म्हज्या घोस्ताचो प्रात जावन आसलो लयतावाचें तोर्रात। सगळे मिस्तुराद घातलेली बशी पुसून जेवण सोंपयतालीं। पूण जायत्या जाणांक बिबाड करपाची संवय आसली। उपरांत मेजार दिसतालीं फळां फणसाचे गोरे ओंसां पातोळ्यो दोस सगळे खावून आनी कांय गेम्स खेळोन आमी घरा परततालीं। ह्या वर्साक चिंतलें हॉटेलांनी कसो मनयतात तो पळोवंक। सगळे आर्टिफिशियल जावं स्विमींग पूल रेन शावर डीजे इलेक्ट्रॉनीक बँड। पूण गोंयकार कमी आनी ट्युरिस्ट लोक चड दिसताले। पियोन सोऱ्याचो विबाड आनी टायट पांय लेगून धरोनासले।
व्हडली नावलौकीक बँडां पूण आमची ब्रास बँडांच उमेद हाडटाली. आर्टिफिशियल कपेलां, आर्टिफिशियल व्हंकल न्हवरे, पूण फळां मात आर्टिफिशियल नासलीं. नाका आसलेली गेमी, स्पॉट प्रायजीस आसले, व्हडली व्हडली इनामां जावं फॉरेन ट्रीप, 5 स्टार हॉटेलांनी जेवणां. देखून फुडल्या वर्साक चिंतलें आमची गांवचीच फेस्तां प्रमोट करूंक आनी आमची परंपरा सांबाळूंक. देव बरें करूं.